नीटाच्या कोटा लिस्टात बदल एडमिशनाक कळाव कावन्सिलिंग धुकल्ले फुडें MCCन जाहीर करतले नवो तारखो टेक्निकल एज्युकेशनान केल्ले प्रोव्हिजनल लिस्ट जाहीर खणी येरादारीचो लोकांक त्रास पिळगांव ग्रामसभेत मुद्दो तापलो सुर्ला शेत जमीन आणि रोजगाराचो विशय गोंयभर ग्रामसभा विरोधक सामाजिक धार्मिक संस्थांचो प्रस्ताव FCRA दुरुस्ती विधेयक 2026 विरोध गोंयच्या कॅथलिक आमदारांची भूमिका कितें कॅथलिक असोसिएशनाचो प्रश्न फुटबॉल मॅच सोंपले उपरांत ओल्ड गोवा 2 गटां मदीं केस्तांव एकल्याचेर सुरी हल्लो 4 अटक चौकशी सुरू खेळटना जाल्लो वाद ग्राउंडा भायर पेटले कुसमण केपें अपघात रॉंग सायडीन येवपी मोटारीचो स्कुटरीक धपको एकलो जखमी मोटार ड्रायव्हर एक्टर अश्विन मुश्रन अपघाता उपरांत केस्तांव आणि काँग्रेसीचो राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सोमाराक गोंयांत वेर्णा मेळाव्याचें आयोजन बूथ कार्यकर्त्यांक करतलो मार्गदर्शन विधानसभा वेंचणुकेची तयारी सोनियाजी तुमची पापा लोक माफ करपाना लज शिल्लक उरले जाल्यार देशाची माफी मागात म्हणटा घर मंत्री शहा लखनौ 3 वरां 2 फूट उदक चडलें चित्रकुटा UP-MP जोडपी पूल बुडलो उत्तराखंडात पालसाण कोसळून रस्तो बंद वाराणसी विमानतळाचेर गोळीबार 2 कर्मचारी जखमी पेस्तूल तपासतना केलो गोळीबार प्रवासी आझमगडांतल्यान वतालो मुंबय रशियाचेर युक्रेनाचो सगळ्यांत व्हडलो ड्रोन हल्लो 6 जाण सोंपले मॉस्को लागीं गोदामाक उजो रशियेन जायते ड्रोन उडयले